Deva Sharan Jerusalem J1 J1 Deva Sharan Jerusalem Somi Jesu Bitor Sota Ebrawanchi Kushal Porsa Talio Dorunio Kardita Jivitace Puno Shivi Sobi Mazar Porkut Kota Adun Adun Soy Soy Kaita Unsra Sorga Soy Soy Deva Jivitace Puno Shivi Sobi Mazar Porkut Kota Adun Adun Soy Soy Kaita Unsra Sorga Soy Soy Deva म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानांत हांव तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भाव भयणींनो, आमी मनशाच्या जिवितांत आमी पळयता की दोन घडयो आसा. केन्ना केन्ना लोक आमची मोहिमा गाजयता आनी केन्ना लोक आमकां नाकोरता आनी आमकां भायरायता. तशेंच आयज आमी पळयता की जेजूच्या जिवितांत अशेंच घडलें. जेजू जेरुजालेमेंत भितर सरतना लोक होजाना होजाना करून ताची वाखाणणी करताले, पूण थोड्याच दिसांनी ताका खुर्सार मार अशें तांणी नाकारलो आनी भायर आयलो. तशेंच आमी पळयता की आयज सेवा धर्माचो विशय जावन आसा म्हजो भावार्थ दोंडोळचो ना. तशेंच आमी पवित्र सातोळ्यान भितर सरतना हीच कृपा देवा लागीं मागुया की आमचो भावार्थ गोट रावंक आनी जेन्ना त्रास आनी संकोश येता तेन्ना आमचो भावार्थ ओदीक गोट आनी आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटू घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सोदान सांकवार मारयेक, सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. सोम्या काकुतकोर, Somya Kaklotkor. क्रिस्ता काकुतकोर, Krista Kaklotkor. सोम्या काकुतकोर. Somya Kaklotkor. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा सासणाच्या देवा, मनशा कुळाक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवणारान मनशा सोयम घेवन आनी खुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खोशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणेकायेची देख घेवन ताचे पुनर्जिवीतपणांत वांटो मेळूंक कोणवाल्यांक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. इसायास प्रवादियाचें पुस्तका वेलें वाचप.
सोर्वेस्परा दोनयान म्हाका कोरियासिसाची जीब दिल्या. तोक्तोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो सीस कसो आपणाक चीट दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सोर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना. कोर्सरूंक हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें खाड पिसोटल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हजे केण्ण्यो करताले आनी म्हजे तिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सोर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येयात. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करना. उज्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लज्जेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सगळीं म्हणुया. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं केबणां करतात. म्हाका केंडून तोकली आलोयतात. सोर्वेस्पोराचेर पातयेवन आसलो तो ताणें ताका निवारचो. सोर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हज्या भोंवतणी निस्तूळ मुनसांचे पेंडें म्हाका दाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते वित्तात. सगळीं म्हजीं आडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगवलीं आपणा भितर वांडटात आनी म्हजें आंगले कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सोर्वेस्पोरा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बोल बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजे भाव भयणी मोदें तूं नांव परगट करतलो. तांची जोमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. सोर्वेस्पोराची भोक्ती करतल्यानो ताची सुस्ती करात. जाकोबाचे सोमेस भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाचे भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. भागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो तरी ताणें ही देवाची गोत अशें सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवंक त्याहून तो खालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार संवसारान आनी पातालान आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवान दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रोचणेक परगडचें. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. मोरो पोरयान कुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो
आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोश्टा मोरनाचो इतिहास. दोन दिसांनी पास्कांची आनी फूग नासलोल्या उंड्याची परब जावची आसली आनी मुखेल याज्ञीक आनी दोन शास्त्री जेजूक कसो मुसलोतीन धोचो आनी जिवेशी मातसो तें पळयताले. तरूय ते म्हणत, ह्या परबेच्या दिसा नाका लोकांची उचंबळां बी जावंक खरी. जेजू बेतानियंत शिमाव कोडकाराच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना एक बायल उंच मोलाचें आसोल जोतानाशेचें पोरमोळीत तेल एका चंद्रकांती आयदनांत घेवन आयली आनी आयदन फोडून तें तेल तिणें ताच्या माथ्यार ओतलें. थंय आसलोले थोडे जाण आपणा भितर तिडले. तांणी म्हणलें, ह्या तेलाचो इबाड कित्याक म्हूण केलो तर असलें तेल 300 वयर दिनाराक विकून गरिबांक दुडू दिवंक जाते. आनी तिका ते रागान बेश्टायताले. पूण जेजून म्हणलें, तिका सोडात. तिका तुमी कित्याक त्रास दितात? तिणें म्हजे सोरी बऱ्यांतली बरी करणी केली. गरीब लोक तुमचे मदें सदांकाळ आसाच आनी जाय तेन्ना तुमच्यान तांकां बरें करूंक जाता. पूण हांव सदांच तुमचे सांगाता आसचो ना. तिचे कोडी घोडताळ्ळे ते तिणें केलें. आदी फुडें म्हजी कूड तिणें निकिपिनेंत माकली. खरेंच तुमकां सांगता, आख्ख्या संवसाराक हें शुभ वर्तमान गाजत तितले सुवातेर जें हिणें केलां तें तिच्या उगडासाक परगोट जातलें. तेन्ना बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत मुखेल याज्ञिकांच्या हातान जेजूक धरून दिवंक तांचेशी गेलो. हें आयकून ते खोशी जाले आनी ताका दुडू दिवंक ते कबूल जाले आनी ताका धरून दिवंक एक बरो सोयेक तो सोदतालो. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयता तेन्ना शिसांनी ताका म्हणलें, तुजें पास्कांचें जेवण खंय व्हरून आमी तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोळसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता त्या घराच्या दोन्याक म्हणात, म्हज्यान शिशा बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वस्रो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वस्रो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. सांज जातूच 12 शिसां सांगाती जेजू आयलो आनी ते बसून जेवता आसतना ताणें म्हणलें, म्हजे बरोबर जेवता तांतलो तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात करतलो. ते भोव खुंतीबोरीत जाले आनी एक एकलो विचारूंक लागलो. हांव गायतो. आनी ताणें तांकां सांगलें, बारांतलो एकलो म्हजो बरोबर तातांत उंडो बोडयता तो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बारयलेलें आसा ते प्रमाणे वेता खरो. पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेता ताचें खोटा. जल्मूंकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातालें आसलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कोराराचें रगत. सोमेस मनशा पासत तें वारवतले. आनी खरेंच तुमकां सांगता,
देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर हे फुडें दाकांच्या फोळ्यांचे हांव आनीक पियेचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तुमचो सगल्यांचो भावार्थ दवडलतलो. तर अशें बरयलेलें आसा, हांव गोवळ्यांक मारतलो आनी हिंडाचे मेंढऱ्याची दुस्पट जातली, पूण हांव पुनर्जिवंत जातोच तुमचे आदीं गालिलियांत वेतलो. पेद्रून ताका म्हणलें, ह्या सगळ्यांचो भावार्थ दंडोळल्या पर्यंत म्हजो दंडोळूंचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुमकां खरेंच सांगता, आयच्याच राती कोंब्यान 2 पावटी साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. आनी तो ओदीकूच बासावंक लागलो. तुजे बराबर म्हाका मरणाचे लेगून पडले जाल्यार हांव तुका नाकारचो ना. येरांनी सगल्यांनी तशेंच म्हणलें. तेन्ना ते गेत्सेमानी म्हणलोल्या मोळ्यांत पावले. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांवें मागणें करिसोर तुमी हांगात बसात. आनी पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक आपणा बरोबर व्हरून तो तरतरूंक आनी खोंतीबोरीत जावंक लागलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, संतापान बरोवन म्हजो जीव मरणाचे तोणीर पावला. तुमी हांगा रावात आनी जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून दोरनीर सोरपटून तो आपणावेली ही गोडी जाता जाल्यार पयस वचून दी म्हूण मागतालो. ताणें म्हणलें, आब्बा बापा, तुज्यान सगलें जाता. हें पात्र म्हजे वेल्यान पयस काड. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावन दी. आनी परतून ये जाल्यार ते न्हिदलोले मेळ्ळे. तेन्ना ताणें पेद्रूक म्हणलें, शिमाव, तूं न्हिदलाय? एक गोडीभर तुज्यान जागो रावंक जालें ना म्हूण? तुमी ताळण्यांत पडो जावं ना म्हणून जागे रावात आनी मागणें करात. ओतमो राज्य आसा खरो, पूण कूड असोक्त. आनी नव्यान वचून तशेंच म्हणून मागणें केलें. परत आयलो तेन्ना ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. तांचे दोळे जेमेन जोड जाल्ले आनी कशी ताका जाप दिवची ती ते नकळो जाले. आनी ताणें तिसरे पावट येवन तांकां म्हणलें, हे फुडें न्हिदात आनी विसप घेयात. वेळ पावलो. पळयात, आतां मनशाच्या पुताक पातकांच्या हातांत घालतले. उठात, आमी या. म्हजो घात घेतलो तो लागीं पावला. अशें उलयता आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय पावलो. आनी ताचे सांगाती तोरवारी आनी तोंके घेवन मुखेल यादनिकांनी धाडलोलो लोकांचो एक जोमो. ताचो घात घेतलोल्यान तांकां अशें म्हणून खुणां दिली, हांव उमो घेतलो पळय तोच तो. ताका पळयात आनी सांबाळून व्हरात. आनी पावना फुडें तो रोखडोच जेजू सरशें आयलो आनी ताणें म्हणलें, गुरुजी, आनी ताचो उमो घेतलो. आनी तांणी ताच्या आंगार हात घालून ताका घोट दवरलो. तेन्ना ताचे बरोबर आसलोल्यांतल्या एकल्यान तोरवार काडून परम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कानूच कातरलो. जेजून तांकां म्हणलें, तोरवारी आनी तोंके घेवन हांव कोण पूर्ण जालोले भाशेन तुमी म्हाका धरूंक आयल्यात? दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकवण दिवन तुमचे मदें हांव आसलो तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना, पूण पवित्र पुस्तक खरें जावंक जाय. त्या वेळार सगळे शीस ताका सांडून पळून गेले. कोण एक तोरनो धाकटो बेश्ट्या आंगार ओल पांगरून ताचे फाटल्यान वेतालो. तांणी ताका धरलो, पूण तांच्या हातांत ओल सोडून दिवन तो विंगडोच पळून गेलो. आनी जेजूक परम यादनिकाशी हाडलो. आनी सगळे मुखेल यादनीक, वडील आनी शास्त्री थंय एकटवले. पेद्रू पयस तावन ताचे फाटल्यान चलून परम यादनिकाच्या राज आंगणांत भितर पर्यान गेलो आनी कामदारां बरोबर दोगट्याक बसून ऊब घेतालो. परम यादनीक आनी आख्खी महादोन सभा जेजूक मरणाचें फॉर्मोन दिवचे खातीर ताचेर आड कसलीय एक गवाय मेळत गाय म्हूण पळयताले, पूण तांकां ती मेळना जाली.
तरी सोबार जाण ताचेर आड लोतीक गोवाय दिताले, पूण तांच्यो गोवायो वेगवेगळ्यो जाताल्यो. आनी थोडे जाण उठून ताचेर अशें बोगलांत घालूंक लागले, ह्या हातांनी बांदलेले देव मंदिर हांव मोडीन आनी हातांनी बांदूंक नसलोले दुसरे 1-3 दिसां भितर बांदीन अशें ताणें सांगलोले आमी आयकलां. पूण तांची गोवाय एकामेकाक जमनासली. आनी परम यादनिकान मोदेकोत उबो रावन जेजू कडेन अशें विचारलें, हे तुजेर आड गवाय दितात ताका तूं कांयच जबाब दिनाय. तो ओगोच रावलो आनी ताणें जाप काडली ना. नव्यान परम यादनिकान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं ख्रिस्त भाग्यवंताचो पूत? जेजून ताका सांगलें, होय, हांव तो. आनी मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्याक हाताक बसलोलो आनी सोर्गींच्या कुपान वेल्यान आयलोलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपली आंगोस्त्रां पिंजून परम यादनिकान म्हणलें, आनीक गवाय आमकां कित्याक जाय? तुमीच देवनिंदा आयकली, तो तुमकां कितें दिसता? आनी सगळ्यांनी तो मरण फावो आसलोलो गुन्यांवकार म्हूण थारायलें. तेन्ना थोडे जाण ताचे तिंपी उडोवंक लागले आनी ताचे दोळे धांपून आनी ताचेर मुठी मारून म्हणूंक लागले, तुमी प्रवादी म्हूण दाखय. कामदार ताचेर तापटां मारताले. पेद्रू सकला राज आग्नांत आसतना परम यादनिकाची कोण एकली चाकोण आयली आनी दोगट्याक बसलोल्या पेद्रूक देखोना फुडें ताका बरो करून पळोवन तिणें म्हणलें, तूंय नाजारेतकार जेजू बरोबर आसतलोय. पूण ताणें नाकारून म्हणलें, तुमी कित्याक म्हणटाय ते हांव नकळो. हांव त्या तो समजोयन न्हय. आनी थंयचो कोट सोरून तो फुडल्या आंगणांत भायर सरून गेलो. ताका नव्यान पळोवन ती चाकोण थंय भोंवतणी आसलोल्यांक म्हणूंक लागली, हो त्या मनशांतलोच. पूण ताणें नव्यान नाकारलें. आनी मातशा वखदान थंय आसलोल्यांनी नव्यान पेद्रूक म्हणलें, दुबावा बीन तूंय तांचे भितरलो एकलो. तूंय गालिलेकार रे. पूण तो आपणाचेर शिराप घालूंक आनी सोपूत घेवंक म्हणूंक लागलो. तुमी सांगतात त्या मनशाक हांव वळखूच ना. तेन्ना रोखडोच कोंब्यान दुसरे पावट साद घालो. कोंब्यान 2 पावटी साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. जेजून सांगलोल्या ह्या उतराचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी तो रडूंक लागलो. आनी सकाळ फुडें मुखेल यादनिकांनी जाणट्या शास्त्र्यां आनी आख्खे महाधर्म सभे बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातान घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? आनी ताणें जाप दिवन म्हणलें, तूंच सांगताय. मुखेल यादनीक जिन्नोस्वार गुन्यांव ताचेर घालताले. पिलातान ताचे लागीं पोत्तून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितले गुन्यांव पळय ते तुजेर घालतात? पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. पोरबे समोयन खंयच्याय एका कोयद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या येरां बरोबर बोंदकणींत दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कोयदी आसलो. ताणें बोंडायेन खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणें ताणें केलां तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल यादनिकांनी ताका नाटकायेन दवरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणो आसलो. पूण येरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल यादनिकांनी लोकांक फुसलायलोलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हणलें, अशें जाल्यार जुदेवांच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी नव्यान हुयेल मारली. ताका क्रुसार मार. तरी पिलातान तांकां म्हणलें, तोड
ताणें कितें वायट केलां पूण ती ओदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागली. तेका क्रुसार मार. म्हणटूच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोले तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरबोन दिवन कुर्सार खिळावंक तांचे स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या राजआग्न्यांत व्हेलो आनी आख्खी पोलतोण जमयली. ताका एक जांबळे आंगोस्त्र घाले आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नमन करूंक लागले. नमान तुका हे जुदैवांच्या राजा. आनी बेतकाटी घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताचे तिंपी उडयताले आनी दिमी मोडून ताका नमस्कार करताले. ताची केबडां केल्या उपरांत जांबळे आंगोस्त्र काडून नव्यान ताका ताची खाशाची आंगावली घाली आनी ताका कुर्सार खिळावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाटसूर सिरेनचो सिमांव आलेक्सांद्र आनी रुफूस हांचो बापूय खेड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूचो कुरीस व्हरूंक वेटीक धरलो आनी गोलगोता म्हणजे कोट्ट्याचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यांत गोंदरोस मिसळून ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक तांणी सोरती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटलीं. ताका कुर्सार मारलो तेन्ना दोनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्यांक दाव्यान. खोट्यां मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसले ते खरें जालें. तेणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत ताची निंदा करतालो म्हणून. वारे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तर ह्या कुसावेलो देव आनी तुका सुटका दी रे. तेच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल यादीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कोऱ्यो कोत्ताले. हाणें एराक सोडयली, त्याचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय? आमी पळेवूंक सतमांचे खातीर ताका आतां कुर्सावेलो दिवन दी. तांचे बरोबर कुर्सार मारलोले तेय ताच्यो केश्टायो कोत्ताले. दोनपार जातोच 3 वाजो पर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाऱ्याच्या शेवटाक जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एलोय एलोय लामा साबाक्तानी. म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय उबी आसलोल्या थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलोंबे बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन ताका पिवंक दिवंक लागलो म्हणून. रावात, एलिजा ताका दिवंक येता जाल्यार पळया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. थोड्या वेळाक आमी दिमी घालया. देव मंदिराचो पड्डो वयतावन सकयल दोशी पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलोल्या शोधपोतीन पळोवन म्हणलें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. थोड्यो बायलो पयस रावन पळयताल्यो. तांचे भितर मारिया मागदालेन, धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मारिया आनी सालोमे. तो गालिल्यांत आसतना ताचो पाटलाव करून त्यो ताची सेवा करताल्यो. त्या भायर ताचे सांगाती जेरुसल्याक चडून आयलोल्यो. तांतल्यो सोबार दुसऱ्यो बायल्यो आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत आरिमेताच्यो जुजे आयलो. तो न्यायसोबेचो एक श्रेश्ठ बुदवंत आसलो आनी देवाच्या राज्याची वाट पळयतालो.
तो तोयराचो दीस म्हणजे सोनवारा आदलो दीस देखून दीर दवरून ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली. इतलो बेगीन मेलो म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें आनी शोधपोतीक आपोवन हाडून तो मेलो जाल्यार ताणें विचारून घेतलें. शोधपोती कोटची सारकी खबर घेतूच जुजेक ताणें कूड व्हरूंक दिली. जुजेन एक ओल बिकती घेवन हाडली आनी ताका देंवून ओलीन रेवडायलो आनी फातरांत कांतयलोल्या एका फोंडांत ताका दवरलो. मागीर एक फातर गुंवळावन फोंडाच्या दाराक लायिल्ली. मारिया मागदालेन आनी जुजेची आवय मारिया ताका खंय दवरतात तें पळोवन आसल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनो, आयज आमी सुखांत आनी दुखांत ह्या विशयाचेर थोडो वेळ नियाळ करुया. आमी पळयता की आयज जेजू जेरुजालेमांत भितर सरलो तेन्ना लोक तांची मोहिमा करताले. होजाना होजाना म्हूण गावन ताका नमस्कार करताले. आनी तशेंच आमी आमच्या जिवितांत पळयता की ह्यो दोन घडयो सदांच आसता. सूख आसता आनी दुखूय आसता. जेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता तेन्ना आमकांय बरें दिसता आनी सगळें करूंक आमकां उर्बा मेळटा. पूण तशेंच जेन्ना दूख येता, जेन्ना संकोश येता तेन्ना सगळेंच कोसळटा. आमकां दिसता की देव आमचे कडसून पयस गेलोलो आसा आनी खुबशे फावटी आमी म्हणटा देव म्हाकाच अशें तुवें कित्याक केलें. पूण आमी पळयता की जेजूच्या जिवितांत अशेंच घडलें. पूण जेजून आमकां आयज एक व्हडली शिकवण दिल्या. ती म्हणल्यार सुखान आनी दुखान आमचो भावार्थ सदांच गोट आसूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता की इजायास प्रवादी म्हणटा की देवाचें उतर परगट करूंक देवान ताका कृपा दिल्या. आनी तशेंच आमी पळयता की आमकां आमच्या जिवितांत देवान जायत्यो कृपा दिलेल्यो आसा, जायते बेसांवां दिलेले आसा आनी हें आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितें बरें करूंक वापरूंक जाय. तशेंच फिलिपकारांक बरयता तेन्ना सान पावलू सांगता की जेजून आमच्या पातकां खातीर ताणें मरण घेतलें आनी एक कुयदी कसो तो मेलो. ताणें सगळें सोंसलें आमच्या खातीर. ताणें कांय व्हडली चूक केल्यो नासली पूण तरी पूण ताणें हें सगळें सोंसलें आनी बापायन सांगलेलें तशेंच ताणें केलें. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की जेजून सगळें आपल्या बापायन सांगलें तशेंच केलें. जायते फावटी जेन्ना तो त्या आंगणांत आसलो तेन्ना, गेत्सेमनेच्या आंगणांत आसलो तेन्ना ताणें बापाक सांगलें हें म्हजे कडसून पयस व्हर, पूण म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावन दी. आनी जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना आमचें मागणें अशें जावपाक जाय. देवाक बेस्ट बरे तरेन खबर आसा की आमच्या जिवितांत कितें गरजेचें आनी जें आमकां गरजेचें आसा तेंच तो आमकां दिता आनी सारके वखदार तो आमकां दिता. म्हणून जेन्ना त्रास आनी संकोश येता तेन्ना आमच्या जिवितांत एक टेस्ट कशें आसा, एक एग्जाम कशी, परिक्षा कशी आसा आमकां. आनी ह्या काळार आमचो भावार्थ सामको धीर दिवन आमी दवरूंक जाय. तशेंच आयज पवित्र सातोळ्यान आमी भितर सरतना तशेंच ह्या कृपे खातीर आमी मागुया. आमी ह्या 40 दिसांचेर नियाळ करून, आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून जे जे जाग्यांनी आमकां वाडोवंक जाय ते आमी पळयलें आसा. आनी आतां ह्या पवित्र सातोळ्यान भितर सरतना हेच विशयाचेर नियाळ करून जेजू वांगडा ह्या वाटेर चलोंक आमकां देवाची कृपा आमी मागुया.
आतां आमी आमची भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोतमानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन संभोवलो, आंकवार मारयेंत तान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पोदेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसलाय, थंय त्या जिव्या आनी मेल्यांची मोजबी करूंक येतलो. मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमच्या काळजांत आनी मनांत जायत्यो मागण्यो आसा आनी आतां आमी ही मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जातलो, आमचे मागणे आयकून घे बापा. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरचेचो बाबात गोट करूंक गरज ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाचे सदांच बरें करून आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी कोविड-19 हे पिडेक आमी आड झुजूंक जे वॅक्सीन काडलां ते सगल्यांक बरें पडूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचो भावात अवघड परिस्थितीन 2 दोलनां जावंक आनी जेजूच्या कश्टांतल्यान आमचो भावात गोट जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची खाजगी मागणी आतां आमी देवा मुखार मांडुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बो मोगाळ बापा, आमचो भावार्थ वाडूंक आमकां कृपा दी आनी आमच्या ताळयो येतात तेन्ना आमकां निवार, तेच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. C31 पेज 41. संवसारांतल्यो मोनजात बेठो C31 पेज 41. संवसारांतल्यो मोनजात बेठो तुका सायबानाका जाल्यो, इतल्यो चालत्यो आनी योग्यो, ओगोनिदाक गोश्यो मागत्यो, इतल्यो चालत्यो आनी योग्यो, ओगोनिदाक गोश्यो मागत्यो, तुज्याच मोगाळ पुताक धाडलो, पाकी सोयमान धाकले सोयलो, तोच पेप तुका कोता पोलो आनी आमचेर काकलो देवो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या कोणवळ्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मोरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीच मेळून आमच्या कोरण्याक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम लोकदाक लागून तुज्या दोयाळ काळजाचो मायमोग आमकां भोगूंक पावूं, हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुज्या मोहिमेची वाखाणणी.
आपल्या खुर्स्याच्या उतराच्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 doloroso sorbis poctum, sorgari somsar, mola tuja vojvovan, sorgi Lucas oisum, sorbes polacinavi, pietata soi, sorgi Lucas oisum. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आम्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच खुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरूमची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हजी रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. वावार्ताचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन वरवी तुवे आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोरमता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवंत झुजे, बागेवंत दोरदुता आनी सोरुकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा, सोयर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडचेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडचेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडचेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे बोव उमळीक मांस रागोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतपीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजो सोरशिल्लो कोटसरूंक म्हाका केदीस दिवं नाका. आमेन. D3 आमकां पुरो जेजू पेज 48. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रामाणीक आमकां ताचो कुमीस ताचे पुनर्जिवी. आमकां पुरो जेजू ताचे
प्रार्थुया. भोव मोगळ बापा, ओप्रूव देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्या. खुर्साक खिणवलेल्या जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी खुर्सार वारोलेलें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो भावार्थ घोट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावंक आनी बोरवाशेन आशेल्ली सोडवून जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थोडो वेळ बसात. देव बरें करूं म्हणटा हांव फादर लिंडसेक आनी ताच्या वांगड्यांकूय. ते हांगसर ताणें मीस पेटयल्लें आसा पूण मिडियाचेंय काम ते कोत्तात. ताका देव बरें करूं म्हणटा. ताणें वाचपां केल्लीं आसा, गायन केल्लें आसा, हांगसर मांडावळ कोत्तात, आमचे वॉलंटियर्स. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. काल सांगे म्हाका ती नोटीस आयली की मीस बा घेवंक फावना म्हणून, कित्याक जोमे 5च्या वयर घेवंक जायना म्हणून सांगलें. मागीर तेजे रातीक मागीर निर्णय घेवंक जायना. आमी म्हणलें कोण येता तांकां येवनी. आतां फाल्यां सावन कितें जातलें तें आमी नको, पूण अशी गायडलायन्स दिल्ली आसा की मिसां घेवंक जायना म्हणून. पूण पळोवया फुडें कितें करपाचें पळय तें. आतां आमची मिसां हे भाशेन आसतात, सकाळचीं 7 आनी 8, पूण ताच्या आदीं 2 वस्तू आसतात. 5 आमची पवित्र भोजन आसता आनी मागीर 6 इंग्लिशीन मीस आसता. थोडो लोक येता म्हूण न्हय, ते म्हणून लागली आमच्यान येवंक जाता. आमी म्हणलें यात. तर पूण तें चड बेगीन जाता. 7 आनी 8 हें सगळें तुमच्यान आमच्या यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. ऑफिशियल बजिलिका ऑफ बॉर्न जेजस. आतां आमी इंग्लिशीन सेवा दवरलेलो आसा. मॉन्डे, थर्सडे, गूड फ्रायडे आनी सॅटर्डे विजील. आमी पासीस केलेले आसा. तो तुमच्यान ते पासीस घेवंक जाता. आनी तुमकां तर आतां येवंक जायना जायत जाल्यार तुमच्यान यूट्यूबाचेर आमचे सगळीं सेवा दवरून तुमच्यान पळोवंक जाता, भाग घेवंक जाता. तर मॉन्डे, थर्सडे 5 मीस आसतले. गूड फ्रायडे 10 खुर्साची वाट आनी मागीर सांगे 3 सेवा दवरून स्टार्ट जातलो. सोनार दीस 10 सायबीण माय बरोबर वेळ म्हणजे तिका ते 7 दोलोरोज लागले ते ताचेर आमी नियाळ कोत्तेले हांव. आनी सांगे मागीर 11 आमचो सेवा दवरून स्टार्ट जातलो. सो ऑन सॅटर्डे द सर्वीस वील बिगीन एट 11 o'clock and in the morning at 10 o'clock we will have time with our Blessed Mother, the 7 Sorrows. On Friday we have in the morning at 10 o'clock the Way of the Cross, and in the evening at 3 o'clock will be the Friday service. On Thursday in the evening at 5 o'clock will be the liturgy. आयतारा दीस कशी आसतली मिसां हेच भाशेन 7, 8, 9, 15, 10, 15. पूण आतां आमकां अशें सांगलेलें आसा की आमच्यान घेवंक जायना म्हणून. पूण तरी पूण तुमच्यान यूट्यूबाचेर ही आमच्या सगळीं मिसांच्यान मिसांनी भाग घेवंक जाता. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आनी सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. पेज 92A15 मोजो पाटलाव करूं. Mozo patla kohoru, tuži kuši zalja, tu sokori suba, sole moči patlja, apna čačiva.